नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार एनजीटीचो सर्किट बेंच गोंयांत हाडपाचो आसलो फावराद, पूण आताच्या मुख्यमंत्र्यान ताचो निर्णय बदललो। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। मंत्री नवो आसा, लोकां खातीर मातसो एग्रेसिव्ह जालो म्हण चूक ना। विजय सरदेसाईन घेतली जयेश साळगांवकाराची सायड। पीडब्ल्यूडीची पायपलायन फोडटलो म्हण जयेशान दिल्ली धमकी। पालयेकाराच्या निर्देशा उपरांत एफडीएन माडेल, मडगांव आनी फोंडेच्या फीश मार्केटांत केलें इन्स्पेक्शन। रिपोर्टांत तांकां कांयच मेळचें ना म्हण होलसेल फीश ट्रेडर्सांचो दावो। स म्हयने आडावन उरपी बिलां वेळार दियात, बरी क्वॉलिटी दितात। सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो सरकाराक थोमणो। मिड डे मिलाचे कॉन्ट्रॅक्ट एप्रिल मेरेन मेळ्ळे वाडोवन। फोंडा केरी भूतखामावेलो नायलॉन 66च्या कंपनीची पडीक जागा ड्रग्सवाल्यांचो अड्डो जाला म्हण लोकांचो बोवाळ। उपाय करचो म्हण मागणी। फोमेंतो ऑल इंडिया बुद्धीबळ सर्तीत महाराष्ट्राचो सौरव खरेडकाराक लीड। गोंयचो अमेय दुसरे सुवातेर वस्ताद थारतलो आयतारा। आणि स्पेशल ऑलिंपिक्स भारताच्या कोचाक मेळ्ळे इंग्लंडाच्या टॉटनहम हॉटस्पर फाउंडेशनाचे मार्गदर्शन। आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार एनजीटीचो सर्किट बेंच गोंयांत हाडपाच्या फावराद आशिल्लो, मात ताचो निर्णय उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान बदललो। केंद्रीय राना आनी पर्यावरण मंत्रालयान हायकोर्टात दिल्ल्या एफिडेव्हिटावेल्यान हें स्पश्ट जालां। पश्चिम विभागांतल्या पुणे बेंचाकडच्यान गोंय दिल्ली एनजीटी बेंचांत जोडचें म्हण पर्रीकाराचो आग्रो। हें प्रकरण सध्या हायकोर्टान सुओमोटो घेतना गोंयचो फायली पुणेच्यान दिल्ली धाडपाक स्टे दिला। पळोवया प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। गोंयचें बीजेपी युती सरकार गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर एकठांय येवन घडलें, मात ह्या 3 शब्दांचो फकत सरकार घडोवपाक सगळ्या एकठांय आयिल्ल्या पक्षांनी आदार घेतला काय कितें असो आतां प्रस्न पडला। गोंयाक पुणे बेंचा कडल्यान दिल्ली एनजीटीच्या बेंचा कडेन समाविष्ट करपाच्या निर्णयाचेर केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्रालयान हायकोर्टाक दिल्ले एफिडेव्हिटांत सरकाराचें गोंयकार आनी गोंयकारपण एक्सपोज जाला। केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान हायकोर्टात दिल्ले एफिडेव्हिटांत सांगिल्ले प्रमाण नोव्हेंबर 2015 तेन्नाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान एनजीटीचो बेंच गोंयांत सुरू करपा विशीं MOEF कडेन मागणी केल्ली। गोंयकारांक एनजीटीच्या केसीं खातीर पुणे यो वच करपाक पयस पडटा आनी ताका लागून खूब अडचणी आनी त्रास जातात म्हूण लक्ष्मीकांत पार्सेकारान MOEF कडेन विनवणी केल्ली। मुख्यमंत्री पार्सेकारान गोंयांत एनजीटी बेंच सुरू करपाक घेतिल्ल्या फुडाकाराचेर एनजीटीनूय पार्सेकाराक सकारात्मक प्रतिसाद दिल्लो। एनजीटीच्या चेअरमॅनान पार्सेकाराच्या पत्राक जाप दिल्ले चिटयेंत म्हणिल्ल्या प्रमाण गोंयकारांक थाकाय दिवपाक गोंयांत एनजीटीचो सर्किट बेंच सुरू करपाक हरकत ना। गोंयांत एनजीटीच्या सर्किट बेंचाक लागून गोंयकारांक बेगोबेग न्याय मेळटलो आनी गोंयकारांचे अर्थीक लुकसाणूय वाटावतलें। MOEFन 21 डिसेंबर 2015 पत्र बरोवन गोंयच्या मुखेल सचिवाक एनजीटीच्या सर्किट बेंचा खातीर जागो आनी लॉजिस्टिकाची वेवस्था जाल्यार बरें जातलें म्हूण सांगिल्लें। 24 फेब्रुवारी 2016 गोंयच्या मुखेल सचिवान एनजीटीन दाखयल्ल्या तयारीची पत्र बरोवन तोखणायूय केल्ली। 9 मार्च 2016 गोंयच्या मुखेल सचिवान सर्किट बेंचा खातीर जागो आनी लॉजिस्टिका विशीं आनीक खोलायेन स्पश्ट करचें म्हूण बरयलें। उपरांत मार्च 2017 गोंयांत सरकार बदल्लें आनी वांगडी पक्षांच्या तेक्यान मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जालो, मात पार्सेकाराच्या भुमिकेच्या सामकें विरुद्ध निर्णय घेतना पर्रीकारान 9 जून 2017 नव्यान MOEFक पत्र बरयलें। आपल्या पत्रांत पर्रीकारान गोंयांक पश्चिम विभागांतल्या पुणे बेंचा कडल्यान काडून ते दिल्लीच्या मूळ एनजीटीच्या बेंचांत समाविष्ट करचें म्हूण आग्रो केलो।
मुख्यमंत्री पर्रीकारान गोंयाक पश्चिम विभागांतल्या पुणे बेंचा कडल्यान काडून ते एनजीटीच्या दिल्ली मूळ बेंचाक कित्याक समाविष्ट करचे हाचेर MOEFक स्पश्टीकरणूय दिलें। पर्रीकाराचें स्पश्टीकरण अशें, पुणे वचपाक विमानांतल्यान तितलें परवडपा सारकें ना आनी तितली वेवस्थाय ना, मात दिल्ली तशी सोय आसा। पैसे वांटोवपाक याचिकादार आनी तांच्या आदोगाद पुणे वचपाक रोड ट्रान्सपोर्ट आपणायतात, ते सामकें घातक आसा। नवी दिल्ली केशी आयकुपाक गोंय सरकाराचे सगळे ॲडव्होकेटांचे पॅनल हजर आसता। गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयकारांच्या बऱ्याक लागून ही मागणी केल्या म्हूण विचार करून MOEFन आनी एनजीटीच्या चेअरमॅनान परत 10 ऑगस्ट 2017 गोंयाक एनजीटीच्या दिल्ली बेंचात समाविष्ट करपाचें थारायलें आनी ताचे दुसरेच दिसा 11 ऑगस्टाक तशें नोटिफिकेशनूय काडलें। मनोहर पर्रीकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचो एक्टिविस्ट काशीनाथ शेट्टीन निषेध केलो। When the chairman of the NGT had said it to bring it in Goa, why the CM took it to Delhi, no one knows. It is for the not for me or Goa Foundation or NGO. There are some poor people whom the access to the justice should be at their doorstep. So let it be placed. Until that time, let it be in Pune for the poor person. Why it should be placed to Delhi? So that you don't want that cases should go on in NGT. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार एनजीटीचो सर्किट बेंच गोंयांत सुरू जावचो म्हूण आग्रो धरून आशिल्लो। ताणें तशे यत्नूय केले, मात ताचे निर्णय आड वतना गोंयकारांनी गोंयकारपणाच्यो गजाली करपी सरकारान मात गोंयाक काडून पुणेच्यान दिल्ली एनजीटीत समाविष्ट केले। हायकोर्टान केशीचेर फुडली सुनावणी मंगळारा दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। जयेश साळगांवकारान आपूण मंत्री जावन PWDची पायपलायन फोडपाची धमकी दिली खरी, मात ह्या धमकेचे कायदेशीर परिणाम भयंकर आसात। मंत्री नवो आसा, लोकां खातीर मातसो एग्रेसिव्ह जावन उलयल्यार तातूंत चूक कांयच ना म्हण गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान ताका सांबाळून घेवपाचो यत्न केलो। नेरूल उदकाचो प्रश्न सोडयना जाल्यार PWDची पायपलायन फोडपाची शिटकावणी मंत्री जयेशान 2 दिसां आदीं इंजिनियरांक दिल्ली। कायदेतज्ञा प्रमाण ह्या गुन्यांवाक 2 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता। नेरूल साळगांव वेऱ्यां उदकाच्यो दीस रात कटकटी। वॉटर सप्लाय खात्याच्या AEJईक आनी पंचांक घेवन आमदार मंत्री जयेश साळगांवकारान परवरे ताच्या चेंबरांत बसकाय घेतिल्ली। त्या वेळार जयेशान PWDची पायपलायन फोडपाची शिटकावणी दिल्ली। दुसरी एक लायन आमकां येता पळय, ती लायन तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ली आसा आनी आमचे कडल्यान उदक फ्रॉम पिलेन टू कांदोलीम उदक सप्लाय जाता। फ्रॉम कांदोलीम टू नेरूल जी लायन आसा पळय, ती लायन तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून ब्लॉक केल्ली आसा। हांगासर अक्षरशः दादागिरी चलिल्ली आसा। तांकां सांगलां जर दादागिरी करपाक दादागिरी भाशा आमकां करूंक येता, नेक्स्ट टायम जर आमकां उदक जर येयलें ना जाल्यार आमी थंय सगळे वयतले लोक वयतले आनी ते उदकाची लायन आसा पळय ती उदकाची लायन थंय फोडटले आनी आमकां वॉटर सप्लाय जर आमकां मेळना आमी नेबरींग जे हेका वयता पळय फ्रॉम आवर सायड उदक वयता पळय, हें उदक आमी थंय वचपाक दिवचे ना। एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्यान दिल्ली धमकी कायद्यान कितली गंभीर, त्याचेर आदोगाद क्लिओफात कुतिनोन माहिती दिली। The action of the minister is unacceptable and his behavior is unwarranted in the facts of the case. If the ministers set such example, then I am afraid the officers shall act in a manner that is completely arbitrary. They shall do dadagiri. And in fact, in this case, he is planning to do dadagiri, which is absolutely not correct. Secondly, in this case, he has not attempted to carry out any such threat. All that we can say is this is some sort of a criminal intimidation, which at the IPC would fetch 2 years. I would say this is a matter that should be ignored simply because a warning must be given by the Chief Minister that to behave properly, and the matter should be laid to rest at this level, and he should be given a firm warning. मंत्री आणि गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान आपल्या आमदाराक सांबाळून घेतला। मंत्री नवो आसा, लोकां खातीर मातसो एग्रेसिव्ह उलयल्यार चूक जायना म्हूण त्याचो स्टँड। मंत्री जातकर आपल्या मतदारसंघा कडेन कनेक्शन आसप हें गरजेचें। जयेश साळगांवकारान जें कितें म्हणलां तें इट मिन्स दॅट इज इन कॉन्स्टंट टच विथ हिज वोटर्स एंड ही इज एक्चुअली टॉकिंग फॉर समथींग विच इज अ बेजीक एम्युनिटी। सरकार इतले कोट्यांनी रुपया मोडटा सगळ्यांक उदक पावपाक, तातूंत जर कितें पक्षपात जाता वो तातूंत फेवरेटिजम जाता आनी ताजे मतदारसंघाचेर जर
इनजस्टीस जाता जाल्यार म्हाका दिसता ताणें झगडूंकूच जाय ताच्या मतदारसंघा खातीर. तशें पळयलें जाल्यार इंजिनियर खूब मातिल्ले आहा. आमच्याय मतदारसंघान हेंच जाल्लें आहा. नवे प्रोजेक्ट जे येता तांकां उदक येता आनी ओल्ड लोक जे स्थानीक लोक आहा तांचें उदक बंद जाता. हें जाल्लें आहा. म्हज्याय मतदारसंघान हांवें पळयल्लें आहा. तो मातसो नवो आमदार, फर्स्ट टायम आमदार, म्हणजे ताणें ताजें रिएक्शन मातशें खर आशिल्लें. पूण हें रिएक्शन ते आपल्या खातीर करना, तो लोकां खातीर करता. सो म्हाका दिसता तातूंत चूक कांय ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. मार्केटांनी नुस्त्याची क्वॉलिटी तपासपाचे निर्देश फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकारान दिल्या उपरांत एफडीएन माडेल मडगांवच्या होलसेल फिश मार्केटांत आनी फोंड्या नुस्त्याच्या मार्केटांत इन्स्पेक्शन केले. ताचेर होलसेल फिश ट्रेडर्स असोसिएशनान मार्केटांनी नुस्तें येता तें सामकें ताजें आसता, नुस्त्यांचेर वखदाचो वापर जायना, बर्फ PWDच्या नाजाल्यार बांयच्या उदकाचो तयार करतात म्हूण स्पश्ट केलें. फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकारान निर्देश दिल्या उपरांत एफडीएन शेनवारा माडेल मडगांवच्या फिश मार्केटात नुस्त्यांचे इन्स्पेक्शन केले. त्या उपरांत मिडिया कडेन आपली सायड मांडटना होलसेल ट्रेडर्स असोसिएशनान गोंयांत नुस्तें येता तें सामकेंच ताजें म्हूण दावो केलो. बर्फाचो तर कांयच प्रॉब्लेम ना, बर्फ बऱ्या उदकाचोच म्हूण तांणी स्पश्ट केलें. सरकारान काल इनिशिएटीव घेतला मार्केटान बरे फ्रेश नुस्तें हाडचे आनी लोकांक डिस्ट्रीब्यूट करचे अशें म्हूण. पयलीं हांव सांगपाक सोदता की आमचे होलसेल मार्केटान सदां आमी फ्रेश नुस्तें हाडटा. आमचे गाडयो सगळे इन्सुलेटेड आसा विथ प्रॉपर आयस घालून सारके लोकांक बरें नुस्तें हाडटा. आनी एक सांगपाक सोदता ते आयसाचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सरकारान जावन जे कन्सर्न ऑथॉरिटीन आयस टेस्ट करपाचे, आयस पळोवपाचे, जाणेक लागीं फॅक्टरीचे आयस काडून टेस्टाक घालपाचे. आयसाचे म्हाका दिसता केन्ना प्रॉब्लेम आसना. आयसान जावन तें नुस्तें केन्ना पिड्यार जायना. नुस्तें पिड्यार जाल्यार पिड्यार जाताच. ताका कितले पिड्यार नुस्तें कितले आयस म्हणल्यार देखून तें बरें जाता. आयसा पण उदक यूज करता न्हू, तितून पेस्टिसायड आसता म्हणजे इट इज नॉट फ्रेश वॉटर यूज करना म्हणजे ना. सदां आयसाक आसा ते बांयचें नुस्तें ना जाल्यार नळाचें जे PWD वॉटरूच यूज करता. म्हाका दिसता अशें आयसाचे कांय प्रॉब्लेम आसचे ना. सपोज नुस्तें पिड्यार जाल्लें आसा जाल्यार पिड्यार जाल्लेलें आसतलें, पूण आयस मारून देखून पिड्यार नुस्तें बरें जायना. पूण नुस्तें आसा म्हणटा तें फ्रेशच हाडटा आनी होलसेल मार्केटांत. आनी आमी आश्वासन करपाक सोदता सरकाराक की आमी कसले नुस्तें मडगांव मार्केटांत एलाव करचेच ना. नुस्त्यांचेर वखदांचो वापर जायना. मडगांव होलसेल मार्केटांत मेळटा तें नुस्तें सामकेंच ताजें. इन्स्पेक्शना उपरांत तांकां कांयच मेळचें ना म्हूण होलसेल मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांचो दावो. व्हेरी फ्रेश आनी आमी केमिकल वॉटर यूज करना आनी कांय ना. आमी उदक आनी नुस्तें घालून आमी बेस्ट आयस घालता. आयस आमची फॅक्टरीन येता. फॅक्टरीन कसलें आयस आमकां खबर ना. कळ्ळें तुका न्ही. द आयस इज व्हेरी फ्रेश आनी वी आर युजींग फ्रेश आयस फॉर द फिश. Otherwise, we don't use any contaminated water or pesticide. Nothing is, no pesticide, nothing is there. I don't think there will be anything you will find in the samples also. It will be very fresh. Everything will be fresh. Our fish is very fresh. We use fresh ice and nothing is contaminated here. Marga wholesale fish almost it is a very fresh. We give almost fresh fish here. गोंयकारांच्या जेवणातलो मुखेल घटक नुस्तें. नुस्त्यांच्या क्वॉलिटीचेर आयज मेरेन कोणेच लक्ष दिलें ना. आता फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकाराच्या निर्देशा उपरांत फिशरीज एफडीएन नुस्त्यांचें इन्स्पेक्शन सुरू केलां. आजचे घटने वयल्यान अशें दिसून आयलें की काल जो हांवें नोट मूव केल्लो त्या नोटाच्या अनुशंगान आज जो एफडीएन आनी म्हज्या खात्या मार्फत नुस्त्या मार्केटाचेर चेकअप केलें. मडगांवां आमच्या खात्याची टीम आणि एफडीएची टीम वचून तांणी नुस्त्या मार्केटाक विजीट केली आणि थंय जे नुस्तें खंय खंय अशें कितें मिक्स केल्लें आसता तें वचून तांणी पळयलें. गोंयच्या स्वाभिमानी जनतेक एक हायजिनीक अशें नुस्तें दिवपाक हांव आतां सरप्रायज विजीट दिवपाचो आसा एक्रॉस गोवा. जंय कडल्यान हें भायल्यान जें नुस्तें येता त्या नुस्त्याचो दर्जो पळोवपाक हांव विजीट दिवपाचो आहा. एफडीएन मडगांव होलसेल फिश मार्केट, मडगांव रिटेल फिश मार्केट आनी फोंडा रिटेल फिश मार्केटात शेनवारा इन्स्पेक्शन केले. एफडीएची सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांकां अनहायजेनीक कंडिशनान नुस्तें विकतात अशें दिसून आयलां. एफडीए फिशरीज डिपार्टमेंटाक सोमारा रिपोर्ट दितले.
स्टुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस आणि पणजेच्यान तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.